गाइस कशे आहात तुमी सगळीं स्वतमत तुमी सगळीं बरे आसता म्हणटोर हांवूय बरें आहा आनी आज आमी गेलोली पाड्डे आनी तेदो आमी एक आंटी कडेन आंकूर घेयले आनी मुळाचे आंकुरा भाज करया म्हूण आनी तुमचेय बारा शेअर करया म्हूण आनी आतां आमी आमगे आंकुरा भाजी रेसिपी स्टार्ट करया। आज आमी आंकुराची भाजी करताय। चोय आंकूर हाडले आनी हिंगा मसाला करपा थोडीशी कालाफुरां थोडीशी मिरयां आनी हिंगा एक नाल्ला सोय घेयल्या, 2 जिते मिरसांग म्हूण घायल्याय, थोडीशी लसूण आनी थोडोसो पियाज लांब कट केला, थोडोसो हल्दी आनी थोडेशें जिरे हे सगळे आंटपाचे मिक्सरान। आनी होण्णां घेयला, पियाव 2 पियाव घेयल्याय लांब कट केल्याय आनी थोडीशी सुंगटां तुमकां आहाय जाल्यार घालाय ना जाल्यार गायनाकाय। ओके, सुंगटाचे मातशें टेस्ट वाडोता। मागीर कोदा आसतना दाखयता तुमकां। आनी आंकूर बरें बारीक कट करपाचें आं, बरें को धुवन तेमकां। आतां हेचो आंकूर बारीक कट केले। आतां एक पॅना उदक तापोवन दवरला आनी त्या तितून आंकूर घालपाचे आनी धाकून मातशें गो शिजोवपाचें एक 15 मिनट अश्यो आनी मागीर तेचें उदक भायर मारपाचें आनी मागीर मुखार कितें करपाचें दाखयता तुमकां। आतां चोय आंकूर उकडोले आनी आतां तें सगलें उदक आहा न्हू तें भायर मारपाचें आनी आंकूरू काडपाचें। आतां आंकुराचो उदक भायर मारलें आनी आतां गॅसीचेर एक पॅन दवरला आनी तितून थोडेशें तेल घायलां आनी तो लांब पियाव कट केलो न्हू तो घालपाचो आनी तेकाय बरें भाजपाचें होण्णां मातशें मोव जावपाचें। बरो भाजय स्लो फ्लेमीचेर। आतां पियाव बरो भाजलो। आतां ती सुके सुंगटां बरीं कोन्न धुयन आनी आतां तें होण्णां आनी मातशें भाजपाचीं सुंगटां बरीं फ्राय जावपाक जाय ती। सुंगटांय बरीं भाजोलीं। आतां तें आडेन केलो न्हू तें घालपाचें तितून। तुमकां दाखयलो हांवें मिक्सरान आंटपा म्हूण तें आंटिलां आतां आनी मागीर तेकाय आतां बरें मातशें होण्णां बरो फ्राय करपाचो मसाला मातशें हरकोत येवपासून आनी तुमकां टेस्ट करून चोयाय आं तुमकां मीठ बीन कितें जाय जाल्यार तुमच्यान जाय जाल्यार मॅगी देखून घालपा जाता। ओके, चड तीख बीन जाल जाल्यार साकर बीन चोयाय जाय बीन जाल्यार तुमकां टेस्टाक कितें कोन्न दिसता तेश कोन्न तुम घालाय आनी चोयाय आनी कितू पातळ दाट जाय तें। आतां चोया हाडेन बरो हरकोत येयलो। आतां तें आंकूर उकडलो न्हू तें घालपाचें आनी तेंय घायन बरें कोन्न मिक्स करपाचें। बरें को मिक्स कोराय तेंकां आनी मागीर मातशें वगत तेमकां धाकून शिजोवपाचें। सो गायस आतां आमगे आंकूर रेडी जालें। सो काय बरें जालें तें तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी शिताको खावपा जाता, मागीर चपाट्याको खावपा जाता आनी तुमी रेसिपी ट्राय कोराय। तर केशी दिसली तुमकां आमगे आंकुरा भाजी आनी हांवें ब्रेडा बारा सारकी एन्जॉय केली। तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आनी तुमी कोराय आनी इतो कोणा रावताय तुमी सब्सक्रायब केलना जाल्यार बेगीन सब्सक्रायब कोराय आनी व्हिडियोजां लायक कोराय आनी आतां मेळ्या न्यू रेसिपीचेर।